कारापूर सरवण पंचायतीतला कचऱ्याची समस्या सुटाना कारापूर सरवण पंचायतीक लागच्या वाठादेव हांगासर जो व्हडलो बायपास रोड रस्तो जो तयार जाला तो वाठादेवाच्यान वाळशी हांगासर वयता। त्याच कुशीक एक रस्तो आहा जो वाठादेव हांगा जंक्शनार आसा। माझ्या फाटसून तुम्ही पळोवंक शकता की कितकोसो कचरो ह्या वाठादेवाच्या सायडीक जो रस्तो आहा त्या रस्त्यार उडयल्लो आहा। एखाद नवे घरां बांदपाक शाळाता आणि पंचायत प्रयत्न करीत आसता की कितें तरी एका सॉल्युशन दिवचें, पण जेन्ना सॉल्युशन दिलें की दुसरो मार्ग कचरो उडोवपी मनीस दुसऱ्या रस्त्याचेर खंय ना खंय तरी उडयता। म्हाज्या फाटसून जो कचरो आहा तो इतको कचरो भरलेलो आहा की तितून गादी आहा, कपडे आहा, खाल्लेले सगळे हांगा उडयल्ले आहा। म्हणजे ठरावे जे हांगातले जे लोक आहा तांकां फाटी एक वॉर्निंग सुद्दां दिल्ली अशें आयकोंक गेल्लें की बाबा तुमी हांगा कचरो उडचो ना। तो कचरो थंयच बंद जालो। त्याच्या उपरांत हांगा कचरो येवपाक शाळालो। म्हणजे जो रस्तो जो जागो फूल फ्री ऑफ कॉस्ट म्हणटा तशें उडोवपाक मेळटा त्या पद्दतीन हांगा कचऱ्याचो कारापूर सरवण पंचायतीन जायता। एक गजाल अशी आहे की कारापूर सरवण पंचायतीन एका वटेन आपले प्रयत्न नवीन टेंडर घेवन नवीन कचरो एकठांय करपा लागून मनीस एकठांय सुद्दां केले प्रयत्न, पण काही लोक जे आसा ते आपल्या घराडे कचरो खंय ना खंय तरी उडोवपाचो प्रयत्न करता। आजकाल आमच्या गोंयान गार्बेजचो इश्यू चड वाडला आणि जायते सरकारूय आमकां इतको सपोर्ट करता, तरी लोक कचरो आहा ते आपल्या घराचो काडून भायर उडयता। तर आयज तुमी हांगा पळोवंक शकता वाटेदेव बायपास रोड कितको कचरो लोकांनी उडयला, तशें की गाड्यांनी येता आनी कचरो भायर उडयता। आमी एक रिक्वेस्ट करता लोकांक की आपलो जाता तो कचरो एकठांय करपाचे आनी पंचायत आसूं म्युनिसिपालिटी आसूं तांकां तुमी दिवचे। तशें की आमचे पंचायतान बीन हेजी सगळी समस्या म्हणजे हेजे गाडयो दवरला सगळे दवरलेले आहा, पूण तरी लोक काडून आपलो कचरो उडोवपाचे हांगा प्रयत्न करता। ही सगळी बिमारी, हे दुयेंस जाता लोकांक। आजकाल इतके प्रॉब्लेम जाता, लोक जोर येता हे येता, पूण लोकांक आजून समजना म्हणटा की हे कित्याक जाता। जे आमी हळशीकपणा करता आपले सरावंडींग एरिया कितको पळय हांगा तुमी पळोवंक शकता, हांगा चडशे जानवर नासले, कुत्रे वाडपाक लागले सगळे। कित्याक जे तुमी ते जाग्यार घाण करता त्या जाग्यार जानवर येतलेच, आनी कुत्र्याचे बीन तुमकां खबर आसा चड वाडलेले आहा आमच्या हितून वाड्यान आसूं खंय आसूं। तर हांव आतां आनी हेज्यान ती प्लास्टीक आसता आनी कितें कॅमिकल्स आसता, लोक पॅम्पर्स आसता, हे सगळे दुयेंस जावपाचें कारण म्हणटा हांव। आनी लोकांक सामको एक रिक्वेस्ट करता, तुमचो घर कसो तुमी निवळ दवरता तशीच आपलो गांव बीन नितळ दवरूंक जाय। गांवांत न्हू आनी भायर तुमकां कोण लोक दिसता तांकांय तुमी सांगूंक जाय की बाबा हे तुमी जे करता, लोक उडयता कचरो आपलो घराचो, ते बरें न्हू।